म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. बाबा भयणीनो, दर एके फिरगोचीन एक गुंवडी आपल्या शेळयांचो राखणदार. आनी गुंवडी आपली फिरगोच चलयता तेन्ना जायते फावटी ह्या गुंवड्याक आपल्या जिवितांत आडकोड्यो. कित्याक आज ज्यो शेळयो आसात त्यो जोडी मोडी हांगा थंय शिंपडल्यात. आनी आज आयच्या ह्या काळार, आधुनीक काळार शेळयांक जायते तरेचे विज्ञान, जायते तरेचे बाबा भयणीनो तांकां ह्या संवसारांत जाय तसल्यो वस्तू आनी सुविधा मेळटात. तांकां जाय तशे जायतीं माध्यमां तांकां उक्तीं आसात, देखीक वॉट्सॅप, यूट्यूब आनी दुसरी हेर वस्तू. आनी हाचे जेन्ना तीं पळयतात तेन्ना उमक्या जाग्यार वस्तू घडटात त्यो पळोवन आपूण आपल्या जिवितांत ती करूंक सोदतात. आनी अशें जो गुंवडी आपल्या शेळयांक बरें मार्गदर्शन दिता, जो गुंवडी तांकां बऱ्या मार्गार व्हरूंक सोदता, जो गुंवडी तांकां एकवटान दवरूंक सोदता, त्यो शेळयो आयकोनासतना दुसऱ्यांचो पाटलाव करता. आनी जेजू आज आमकां सोंपेपणी न्हय पूण खरायेन बाबा भयणीनो असल्यो शेळयो कसल्यो त्यो आमकां सांगून दवरता. आनी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी जीं कोण म्हाका वळखतात तीं म्हजो पाटलाव करतात आनी हांव तांकां सासणाचें जिवीत दितां आनी तीं कदींच इबाड जावची ना. कित्याक जायतीं जीं आसात शेळयो दुसऱ्याचो ताळो आयकूंक सोदतात. दुसरे गुंवडी कितें सांगतात आपल्याक फायद्याक पडटलें, आपल्याक बऱ्याक पडटलें त्यो वस्तू पळयतात. आनी हेंच ह्या आधुनीक काळार जायत आसा. हाका लागून जायते समाज, जायत्यो समुदायो जोडी मोडी बाबा भयणीनो दुस्फोट जावन शिंपडल्यात. आनी कारण कोण? कारण आमची वागणूक, कारण जायते फावटी आमचें चिंतप, कारण जायते फावटी आमचें मार्गदर्शन सारकें ना. कित्याक आमकां सुविधा मेवतातूय, आमकां फायद्याक पडटातूय, आमकां बरें लागता ते भाशेन आमी तो पाटलाव करूंक सोदता. गुंवडी घडयेक एक फिरगोजीन बरोच कडक, स्ट्रिक्ट आमी म्हणटा फादर सारको स्ट्रिक्ट त्या फिरगोजीन जायत घडये ताचो वेव्हार स्ट्रिक्ट जायत. पूण घडयेक तो तुमकां एक मार्गदर्शन दिवंक आपल्या शेळयांक जेजू सोशी व्हरूंक तो आपले हिंड राखूंक सोदता. जायते फावटी ह्या गुंवडेचो ताळो आयकूंक आमी बेसारमाय करता. गुंवडी कितें सांगता तें जायते फावटी घडयेक आमच्या लक्षांत उरना. आमकां जंय बरें जगजगता तें भांगार दिसता आनी आमी थंय आच्या जावं दुसऱ्याच्या फाटल्यान वेता, हांगा थंय आमी प्रवचन आयकता आनी म्हणटा अशें करूंक जाता, अशें ह्या फादरीन सांगलां, अशें थंय आमी आयकलां, अशें थंयसर अनाउन्समेंट जाला. जायते फावटी इगोर्जेन प्रवचन जाता तें दुसरें आनी अनाउन्समेंट जाता तें दुसरें. जायतो लोक आमकां म्हणटा, फादर यू आर युजींग द पुलपीट फॉर युअर पर्सनल गेन्स. ना बाबा भयणीनो, म्हज्या फायद्याक तर पडटले जाल्यार म्हज्यान जायत्यो वस्तू हांगा प्रवचनान सांगूंक जातात. बट देर इज अ डिफरन्स बिटवीन देवाच्या उतराची मोडणी आनी जे आमी मीस आशिर्वाद दिवचे ना आनी तुमकां अनाउन्समेंट करता. म्हणटच देवाच्या उतराची मोडणी आज ही. जेजू म्हणटा, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात आनी आयकूंक गरज. कित्याक हांव आनी बाप एकूच अशें जेजू आमकां म्हणटा. जरी तो जेजू आनी बाप एक हो आधुनीक काळ पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं आमी चलयता आनी पवित्र सभा भाग्यपणान आमकां चलोवंक पाप साहेब उलो मारता. गुंवडी कशें आमच्या हिंडाचोय राखण करूंक, गुंवडी कशें शेळयांचो दर दिसाक आमी काळजी धरूंक, गुंवडी कशें तांचे आचार पाचार आमी करूंक, गुंवडी कशें तांचो हुस्को धरून तांचे भेटेक आमी वचूंक करतात. भाव भयणीनो, आमचे जायते फावटी ह्या वेळाक लागून जायतो लोक गाराणें घालता आनी जायते फावटी घडयेक आमीच उणेपण भोगता तेन्ना आमी म्हणटा पावनात, करूंक जायना.
कुडीक सगळे गूण एक सारके न्हय, पूण आपल्या हिंडाची राखण ते करतात. आनी देवाक सगल्यांक आपल्या हिंडाक इबाडिना जावंक दिसपोटी वावुरतात. गुण्याचो आज आमी उगडास करुया, तांचे खातीर मागुया. आज जेसू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापान म्हाका दिल्यांत ती सगळीं म्हज्या हातांतली कोणूच काडून व्हरचो ना. आनी दर एका गवड्याचें कार्य तो आपल्या हातांत जे वडिलांनी दिलां तें आपल्या हातांतलें सगळें निसणटणाक जायना जावंक, पूण बरे तरेन शिस्त आसूंक, बरे तरेन मांडावळ आसूंक, बरे तरेन आपूण तांचें मार्गदर्शन करूंक गवडी वावुरता. जेसून आपल्या हिंडाक ही शिरकावणी दिली, कित्याक तो बेस बरें जाण आसलो. देंवचाराच्यो ताळण्यो जायत्यो आपल्या हिंडाक येतिल्यो. देंवचाराच्यो ताळण्यो क्रिस्त हांव हें परगटूंक पयले सुवातेर आडखड जातली. आज तुका आनी म्हाका उलो एका गवड्या खाला आमी हिंड कसो चोरुया. आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक न्हवसरूंक आमी वावरुया. एक हिंड कसो उदीक बोडान आनी नेटान आमची फिरगो जिवाड आमी करुया. एक गवडी कसो उदीक आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो देवाच्या उतराचेर नियाडून आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणाक आमी पावुया. तेन्नाच की आमी म्हज्यान जेसू म्हणटा ते भाशेन म्हणूंक जाता, म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान तो सगल्या परस व्हड, आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना, देंवचाराच्यान सुद्दां जायना. बाबा भयणीनो, जे हिंड आमी बापाच्या हातांत दवरतल्या ते तुमी, जे हिंड आमकां देवान दिल्यात तांचो बरे तरेन परामोस करूंक दिसपोटी आमी मागणें करता. जो हिंड आमच्या ताब्यान दिला ताचें मार्गदर्शन करूंक आमी वावुरता. कुडीक अस्कोत आमी जायना जायत, कुडीक आमचें मार्गदर्शन सारकें जायना, आमचे खातीर तुमी मागात. जेजून सांगला ते भाशेन बाप आनी पूत एकूच ते भाशेन आमी जेजू सांगाता सदांच आमचो संबंद सांबाळून पवित्रतायेचे वाटेन तुमकां व्हरूंक. आनी एक हिंड कसो हांव आनी बाप एकूच जेसू म्हणटा ते भाशेन आमी आनी जेसू आमची ताची पाटलावदारां कशी गवड्या बरोबर सदांच एक हिंडाची मनशां जावन आमकां सगल्यांक सुर्गीचें राज हाडूंक वावरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. दर दिसाक गवड्याच्या हाताखाल एक हिंड कसो आमी वावरूंक देवाचें राज आमचे मदें आसूंक जेसू जशें स्विकारलें की तो आनी बाप एकूच ते भाशेन आमी जेजूची पाटलावदारां एक हिंडांतली आमी आनी जेसू एक जावंक दिसपोटी वावरूंक जेसून आमकां मागणें शिकयलां. खोतकोत्यान आमी सगलीं बरोबर म्हणुया, आमचे बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, ची खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो दरास आमकां दी, नेमे आमची चुकलेल्या मुर्शिता तशी आमची पातलां घोस, आनी आमकां अंतर्ने पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा